आमचे म्हादई बेसीन जें आसा आनी विशेश करून गोवा बस बाउंड्री भितर तर ताजी जी सर्वे पयली केल्ली त्या सर्वेत तांणी खुबशे पॉयंट्स काडिल्ले ज्या जाग्यार ल्हान किंवा मोठ्या प्रमाणात धरणां जी आसा पयली डॅम्स जाका मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट म्हणटात ते जावंक शकता किंवा काही ठिकाणी बॅरेजेस जावपाक शकता तशें तांणी काही पॉयंट्स काडिल्ले आतां पयर हांवें जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना म्हाका लक्षांत अशें आयलें की सादारणशे एक दोन दोन चार पॉयंट्स जे आसा पयली त्या संबंधी आमी तो प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक शकता काजूबळ म्हणटात थंय एक ल्हानशें मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जावंक शकता आनी दुसरो आनी एक जागो आसा अशे दोन पॉयंट काडिल्ले आसात ज्या जाग्यार आमचे डिपार्टमेंट स्वता जे आसा पळय आमचे डिपार्टमेंट ते करूंक शकतले प्रोवायडेड सगळे एनओसी जाय पडटल्यो एनवायरमेंटल क्लियरन्स नंतर मागीर फॉरेस्ट क्लियरन्स हे सगळे जाय पडटले ते सगळे मेळ्ळे की हे करूंक जाय सो आमकां दोन प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते दोन प्रोजेक्ट मातशे भितर आसात ताका थोडीशी वायल्ड लायफ एरिया बी लागता पण वॉटर बॉडीज वायल्ड लायफा सुद्दां तयार जावप हे तशें मोठे हाजी काम न्ही गरजेचें काम खरें म्हटल्यार कारण वायल्ड लायफ आसा ताका सुद्दां उदकाची वगैरे वेवस्था जाय आनी त्या नदरेन ते दोन प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ज्याची सगळें प्लॅनिंग सर्वे मागीर तुजे हाजे डिटेल्स सॉयल डाटा वगैरे जो आसा पळय तो कलेक्ट करपाक आमकां सादारणशे वर्स 1.5 वर्स तरी लागतले आनी थंय आमी पॉसिबल जाली जर जाय जाल्यार गेप्को कंपनी जे आसा जे पब्लीक अंडरटेकींग ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा ताका आमी इनवॉल्व करूंक पळयतात सो आमचे घडयेक सुद्दां म्हजे हाजे प्रमाणे हांवें जी डिटेल स्टडी करूं ना अजून पण ओवरऑल जे म्हाका हे मेळ्ळा पळय न्ही त्या प्रमाणे अजून आमकां 100 ते 200 MLD उदक जाय अजून आमचे बरेचशे गांव जे आसात त्या गांवांत आमी 4 वरां ते 8 वरांच उदक दितात हो एक भाग जालो अशे काही गांव आसात ज्या गांवांनी आज उदक आमी दिनात तांकां बोरवेल किंवा ओपन वेलचे आमी उदक दितात त्यामुळे म्हजी हिसपान सादारणशे 100, 200, 300, 400 सुमार MLDची उदकाची गरज आसा हें एक जालें एज ऑन टुडे दुसरें अशें आसा की मुखाल्ल्या 10 वर्सां आमकां उदक वाडटलें आमी उदकाची गरज वाडटली मुखाल्ले 10 वर्सां वाडटली मुखाल्ले 15 वर्सां वाडटली पण आज आमी जर धरण बांदपाक सुरवात करना किंवा डॅम मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट घेना आज जाल्यार जाका बांदपाक आनी कंप्लीट करपाक 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां लागतली म्हणजे मुखाल्ली 4 वर्सां किंवा 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां उदकाची अडचण जावंक शकता हे लक्षांत घेवन म्हजे मनांत अशें आसा की मुखाल्ल्या 25 वर्सां खातीर जे उदकाची गरज आसतली अशी धरया गरज धरया कितें आनी कॅल्क्युलेशन करून गरज धरया म्हणजे कितें बेश्टें मना आयल्यान धर म्हटलें अशें ना कॅल्क्युलेशन करून मुखाल्ले बाबा 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां कितलें उदक लागतलें त्या प्रमाणे वॉटर बॉडीज तयार करप हें अत्यंत गरजेचें सो कितले अशें धरणां तुमी आतां हे करतले नाही ही सद्याक आतां म्हादई बेसीन जे आसा पळय थंयच सद्याक आमी 2 आनी 2 4 धरणांचे आमी सद्याक आतां स्टडी करूंक पळयता सो हेजे बजेट प्रोविजन बीन कितें जाल्लें आसा नाही कशें आसता पळय हे बजेट प्रोविजन म्हणटा पळय ती एकदम सगळे पयशे लागनात नेहमीच खंयच्याय विशया संबंधी बजेटा भितर नेहमीच टोकन प्रोविजन आसता कळ्ळें ना आतां तें जेन्ना सप्लिमेंटरी वगैरे बजेट जाता किंवा गरज पडली जाल्यार ते सप्लिमेंटरी बजेटा वयल्यान वाडोवपाक जाता तर मायनर इरिगेशन कन्स्ट्रक्शन जें डॅम कन्स्ट्रक्शन जें आसा पळय किंवा मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन आसा ताका प्रोविजन आसा कळ्ळें ना तातूंत 5-10 कोटीचें प्रोविजन आसा पण इनिशियल काम सुरू करूंक जाता आनीक समजा मायज पयशे लागले समजा एखादे दीस धरया की काजूमुळो प्रोजेक्ट आसा तो आमच्यानी बेगीन व्हरपाक जाता मुखार आनी थंय समजा एक 50 कोटीचे 100 कोटीचे 200 कोटीचे प्रोविजन जाता तें करून घेवपाक जाता सो सादारणतः आमी खंयच्या म्हयन्यान क्लियर ना इतकी घाई नॉर्मली सी पळय लक्षात ताका टॅक्निकल खूब हें आसता कितें काय म्हणल्यार स्टडीज ती सगळी करप स्टडीज करप डाटा कंपायलेशन करप सॉयल टेस्टिंग करप वगैरे हे सगळें जें करतलें जें आसा करतलें जर जाय जाल्यार ताका सादारणशे वर्सभर तसोच लागता कळ्ळें ना तुमी जाता तितले बेगीन हें करून घेतलें म्हणजे एवरी वीक आय विल परस्यू दीस फॉर द सिंपल रिजन लक्षात घ्या की आतां उदाहरणार्थ काही वर्सां पयलीं म्हैसाळ डॅम बांदिल्ले म्हणून आमकां आतां पंचवाळी गांव आनी शेरडे गांवांत उदक मेळटा 10 MLD उदक आमकां डेली मेळटा आतां आमच्या हांगसर खांडेपार एक बॅरेज जावपाचें आसा ती बॅरेज जाली जर जाय जाल्यार प्रियोळ जे आसा प्रियोळ मातशें फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ जवळ 10 ते 15 MLD उदक मेळटलें म्हणजे हे पद्दतीन तें काम वचपाक जाता सो एक तालुका एक डॅमाचेर हें जावपाक सगळे तालुके जावंक शकना उदाहरणार्थ वास्को तुका हें जावंक शकना पणजे सारकेल्यार देर नो पॉसिबिलिटी ऑफ मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कळ्ळें ना म्हणजे ह्या सिटीची जबाबदारी जी आसा पळय ही जबाबदारी हिंटरलँड म्हणजे खेडेगांव जे तांचेर पडटा उदाहरणार्थ ओपाच्यान उदक पणजे वचूंकच जाय सागावलेच्यान उदक मडगांव येवंकूच जाय कारण मडगांव एज इट इज मडगांव सिटी धरण जावंक शकना